स्कुलाच्यो सगळ्यो टिचर्स तितल्योच केपेबल आसा, तितल्योच डेडिकेटेडली सिन्सियरली काम करतात आनी ताच्या परिणाम आमकां दिसून येता. म्हणजे इवन रिजल्टान दिसता म्हाका बरो रिजल्ट तांचो लागिल्लो आसा. सो खंयच्याच पद्दतीन म्हाका दिसना आमी आमची भुरगीं गव्हर्मेंट स्कुलान कित्याक घालची न्ही ती. पयलींचे गोश्टी 20 वर्सां पयलींच्या उलयना, पूण आतां सगळ्या कडेन आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी दिवन म्हणजे सगळ्या कडेन म्हणजे आज हें PM श्री गव्हर्मेंट स्कूल हें रिकॉग्नायज स्कूल PM श्रीच्या अंडर आसा. सो सगळ्यांक जाता तितल्यो फॅसिलिटीज दिवन म्हाका दिसता जितले प्रायवेट स्कूल दिवंक शकता ताज्याकून बरें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्कूल हांगा दिवंक शकता. ही अशी ह्या स्कुलाची आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांची आज हें आसा. सो म्हाका खंयच दिसना की कित्याक कमी जाता तें. हांव सगळ्या पेरंट्सांकूय रिक्वेस्ट करता तुमी भुरग्यांक घालचे पयलीं स्कुलाचो आवार पळोवचो, म्हणजे टोटल सरावंडिंग्स पळोवचे, स्कूल पळोवचें, स्कुलान भितर कितें फॅसिलिटीज आसा त्यो पळोवच्यो, सगळें पळोवनूच मागीर तुमी घालचें. म्हणजे इतलें सुंदर ही स्कूल जो आसा. हांव सगळ्या टिचर्सांक पसून हांव म्हणजे तांचें अभिनंदन करता की जितली डेडिकेटेडली ती हें करतात, भुरग्यांक शिकोवपाचो प्रयत्न करतात आनी बरे रिजल्ट्स हाडटा. दॅट शोज दॅट गव्हर्मेंट स्कूल इज ऑलवेज इक्वल टू खंयचेय प्रायवेट स्कूल. वास्कोचे आनी BJP गोंयचे अध्यक्ष यांचे सुद्दां नेतृत्वा खाली आमी खूब कितें कार्यक्रम घेवपाचे फुडारान. अशेंच तुमचे हातभार आमकां लागतले. युवा मोर्चा टिमीन सुद्दां आमकां खूब पाठिंबो दिलो. सकाळची 7 जावं ना रातची 12 जावं घेतले फाटले 3-4 दीस आमी कार्य करताय. झाडां हाडपाची फोंडेच्यान वास्को सगळ्या स्कुलांनी दवरपाची हे सगळें आमी मेळून सगळें केलां. सो तेंच्या खातीर सुद्दां आमी तुमचे सगळे युवा मोर्चाचे आनी वास्को मंडळाचे आमच्या आमदारांचे सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. आयज वर्ल्ड नेचर कन्जर्वेशन डे आसा. ह्या निमतान आमी युवा मोर्चा वास्को कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान आमी आमचे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सींत जितले स्कुल्स आसा थंयसर वचून आमच्यांनी हे दिल्ले आसा. आमकां आमचे लागीं आमच्या शिक्षण सरकार तेंच्या नेतृत्वा खाली आमी हे सगळे ऑर्गनायज केल्ले आसा. हो बॉल उडोवचो, तितून जी बी आसा ती किल्लतली आनी ते जे झाड जातले आनी तशी आमच्या हेची जी नेचराची जतनाय जातली.